Yes, yes. Bapaचे, Putaचे, Povitr Atmeachem navi amen. मोगला बापा ह्या वेळार आमी एकठांय जाल्लेले पासत आमी तुका अर्गां दिता ह्या दिसा पासत एक घडये पासत हे शिकोवणे पासत जी आमी आतां आयकूंक हाजीर जाल्या हे सगळ्या तुज्या बेसांव पासत आमी तुका दिनवासता अर्गां दिता तुका महिमा दिता बापा आमी तुजी भुरगीं म्हूण तुवें आमकां पवित्र आत्मा दिलो पवित्र आत्म्या पासत तुका दिनवासता पवित्र आत्म्या दिसा दिसपट्टी आमच्या जिवितान आमकां आडकोड्यो येतात वादोळां येतात आनी ह्या वेळार आमकां उतराची समजिकाय आसुनूय आमी पयस सोदतात तेन्ना आमकां तुजो सांगात दी तुजो सांगातान तुजी वाट चलूंक आमकां शिकय जेन्ना आमचे मदली कोणूय आमी वयर सकयल जातात तेन्ना आमी तुजी भुरगीं तुवें आमकां रोचले आमी तुजी रोचना म्हूण आमकां उगडास कर हे दिसा दिसपट्टी तुजें उतर आयकता तें बापा वेवरान घालूंक आमकां शिकय आयज उतर उलयतली आमचे भयणी पासत फातिमा पासत हांव तुका अर्गां दिता हांव ताका आख्खेंच तुजें आदीन करता जें उतर तिच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें पवित्र आत्म्यान सुचयलेलें उतर जावं दी जें कितें तिजें आसा तें आमकां आयकूंक दिवं नाका पूण तूं कितें उलयता तो तिचे वरवीं तें वाडय आनी चडय आनी सोंप्या उतरांनी आमकां शिकय आनी सगळें उतर आमकां गरज तेन्ना तें आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक अणभवूंक आनी उगडास करूंक आमकां तुजें बोड धीर आनी आदार दी सगळें तुजे मुखार घालून जेजू तुज्या पुताचे नांवान हांव हें मागणें करतां बापा अर्गां तुका महिमा तुका दिनवास तुका ह्या वेळार in the name of the Father बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन Amen. Amen. Jesu Kargan. Praise God. कोणागे टेस्टिमनी हाय कांय ना जेजून केलोलें प्रेज जीसस म्हाका एक सांग ना म्हाका एक सांगपा जाय कळ्ळें म्हाका आतां हांव कॅमेरा घालपा जायना म्हाका पूण चोय मेजिगोरी पावलें न्ही मेजिगोरी म्हणल्यार थिंग सायबिणींगे हें तें सो म्हाका कितें जालें म्हाका तें म्हज्या मना पासून ना आनी म्हाका कांय इच्छा ना म्हणजे आय डिडंट हॅव अ डिझायर फॉर एनीथींग म्हणजे वचपा पावल जाल्यार हांव पावतलीं अशीं आतां मुगे कामांक वन ऑफ माय कलीग ते म्हाका म्हणपा लागले मरिया डू यू लायक दीस आनी म्हाका तें आपणागे कॅमेराचे आपणागे फोनाचे फोटो दाखयलो त्या गजरा कोंताचो यू नो सो हांवें म्हणलें वाव दीस इज ऑसम अशें म्हणलें ते म्हणपा लागले आय वॉज वेटींग फॉर यू आय वॉन्ट टू गिव दीस टू यू म्हणपा लागले हांवें म्हणलें वाव बट वाय अशें म्हणलें हांव ते म्हणपा लागले तूं जाणो हें आपण म्हणपा लागलें बरें क्रिस्टल तें बरें दिसोल म्हण आपण तें घेतलें म्हणपा लागलें पूण आनी आपणागे एकलो फ्रेंड आहा म्हणपा लागलें माद्रे आहलो ती पयलीं हिंगा आहा ती ऑस्ट्रेलिया पयलीं माद्रे आहलोली पूण आतां माद्रे ना सो आपण काडलें म्हणपा लागलें आनी ओन तिका दिली ती आपण अशें करून चोयली म्हणपा लागलें आनी वॉट फॉर म्हणपा लागली म्हणपा लागलें मातशें रोजार कोत्ता म्हण आपण तेका दिलें आनी दिस लेडी ही म्हजी बोली काम कोत्ती शी इज नॉन बिलिवर शी इज लायक यू नो हिंगाची दोयेली तांकां देव म्हणटा कोण ना सो हांवें म्हणलें मागीर तें म्हणपा लागलें आपणा वॉट फॉर अशें म्हणपा लागलें सो वूड यू लायक इट म्हणपा लागलें आय सेड ऑफ कोर्स आय वूड लव इट एंड आय सेड यू डोंट इवन नो वॉट इट इज सच अ प्राइसलेस गिफ्ट
And you pray on those beads. They are not just beads. They are the holy beads, अशें म्हणलें. बरें हा. So that happened last week. आतां we don't work. आमी बारबो काम कोन्नाय. आतां काल तेणें म्हजे बारबो काम करता तेन्ना हातशें तें कोंत घेवन येयलां. आनी तें कोंत हाडलां आनी म्हाका दिलां. And I was like, wow, it is so heavy, so priceless, so beautiful, pure crystal, and it must have cost her quite a bit. So anyway, I'm muge kaliga atin dilia. So African. So I'm like, just touch this and see how heavy this is. And I said, God actually chose you to bring this to me. Maybe there is a reason that I don't pray enough. And I said, well, you will be in my prayers for sure. But I was so touched, कित्याचोय. So आमी मोनापासून आसना आमच्या. आमी मेजिकोरी वयतलीं, कोण हें करतलो, कोण म्हाका सोविनीर हाडटलो, कोणें हाडटलो. म्हणजे I don't have that thought. आतां हे बायलेन आनी रियली तें कोण दाखयलें जाल्यार हांव दाखयत दुसरे फावटी म्हाका उडास जाल्यार बरो. सो हांव तें लायक I was so touched and all night मुगे शिफ्ट हांव हिंचाता म्हाकाच. Lord, why do you have to be so nice to me? So nice. In गोंय गेलो कडेन तो म्हाका जेरुसलेम कोण क्रॉस दिलो. दोनी हांव दाखयता उगडास जाल्यार पुरो म्हाका. Next week. So कोण म्हाका येयलो कडेन म्हाका म्हणपा लागलें, सिस्टर तुका आपूण एक गिफ्ट हाडला. And the gift, तुका म्हूण आपूण हाडलो म्हणपा लागलो special. And that was a cross of Jerusalem. And really God is so good. So ती हांव देवा आरोग्य दिता कित्याक खरें तो गुणान आमकां आपणागे देण्यांनी आमकां दाखयता आपूण कितून मोगोत म्हूण आमचो. And म्हाका दिसता from the bottom of my heart तो म्हाका extra दाखयता. कित्याक हें कोत्ता कित्याक आपूण you will never be forgotten. तुका आपूण केन्ना इसोरपाना, हूंय सांडपाना. तुका बरी वस्तून आपूण बोत्तलो, बरे गुणांनी, बरे देण्यांनी. तशें जोड एकल्याक. So I was very touched and I was so happy. And, not because I had that gift, but because it came from the hand of God. Yes, Sorry, Sarki, really, I don't even know what to say, but it's so beautiful. So really, camera चे दाखवते दुसरे दिसती पडटा, but when you actually hold it, it's I'm म्हणटायचोय. I always feel I'm a jewel in God's treasury. Amen. I'm a beautiful flower in God's garden. This is how I feel myself. Ashkun mak kite white eta ashkun I console myself that I am really beautiful in the kingdom of God. I am really honored and loved by my God, and I'm a jewel in His treasury. And He holds so close. He holds me so lovingly, so preciously. So He cares about me. So and ashkun zale mutri maka. They in feelings that I was like really very touched. So touched. And I felt like, wow, but why? Sarke dakoita the packing be next time. Really. And sarke the crystal mun sogle burelo hadinga. And God chose someone to bring and give it to me. Can you believe? Can you see? If He can do this to me, All glory to God. All glory to God. Amen. Amen, Pauline. Amen. And see how much God must have kept in store for you, my dear sister. How much is in store for you. But if you keep sleeping, you won't get anything. So you wake up and wait. Praise Jesus. Jesu Karga. Praise God. Jesu Karga, that was my testimony. My God, thank you, Jesus. You let me glorify God. Amen. Yes. Sister, what happened last month? I had gone for a Zoom meeting, and suddenly they told that they would be starting a Bible study, like starting from the 5th of this month. And I kept an alarm, but I forgot about it. Konkani hango. एक झुमाचे आमगे एक ग्रुपाचे म्हाका सांगलें की बायबल स्टडी स्टार्ट कोताय. So Bible study start कोताय म्हणटरी I had that heart to attend that Bible study. I म्हळ्यार हांवूय बी ते Bible study वयतलें. आनी हांवें रिमांयडर दवरलो, पूण रिमांयडर दवरलो तो हांव इसरलें. So 5th गेलो.
6th night, suddenly I thought post waylo. And I said, Lord, कित्याक हांव न्हिदोता 4-5 आनी 6 आनी हांव उठ्ठो कित करूं? You know, sis, what I said to God, I said, Jesu, तूं मुस कितू मोग कोता न्हू. आनी आज तूं मुस होरें मोग कोता न्हू जेजू जाल्यार म्हाका आज तूं 6 सद्दां 6 उठयतलो. हांव कितलें लेट न्हिदो जेजू तूं म्हाका उठ्ठायन ते बायबल स्टडी हांव पाठ घेतलें. And I give all glory to God. You know what? Ata Flavian te kantar gayle. Kitlo somia mog tuzo. It is so true. Dev amchu mog kota ani tots unconditionally kota. But I'm realizes I nahi. And you know, God utaile sokani soak. And I Bible study joined zale. I prayed, sister igete kalte amge Jesus sarke zampa te group awil te word archile. And makituli hushalkai bogoli, you know, like early in the morning it is. So devage utor muncha am kitu uruba dita amge karza. No, te amke refresh koda. Kityako we cannot jedna devage utor amch bitos hotano. Nothing negative can come inside us. That we can fight with that word of God. Amchan zogronda tatya utor gain amge life. And आज देखो सकाळी उठून पहिला मुगे बायबल स्टडी अटेंड जालें देन अगेन आज सिस्टरीन वर्ड शेअर केलें द थिफ कम्स जॉन 10:10 आनीक I was just हांव तेचे नियाल कोतालें एंड ऑफ कोर्स देन अगेन I went to sleep because हांव रातीको लेट न्हिदलो देखून. But in all I just want to say म्हाका हितू म्हाका कितें सांगों जाता की जेजू आमचो कितू मोग कोता. Amen. जेन्ना आमी हरवें तेजे विश्वास दवरताय वाट आमगेलो गोड दवरताय आनी बिलीव जाताय की तो कोतो म्हूण नॉट दॅट हांव कोण जाणा जातोलें जाचना वी बिलीव आमगे फेथ आसोता हांव म्हणटाय हांव देखून म्हणटा हांवूय मुगे जातोलें बट स्टील आमी वेवर जाताय इन आर फेथ पूण आम देवाको मागो जाय आम तो भावार्थी जेजू जो आलना दोलना तेसलो तेजे तीर रावपाक सगळें तेजे दवरपाक आनी जेन्ना आमी तीर रावताय आमगे सगळे वस्तू थाऱ्यार पडटाय यू नो आनी आज आम जेन्ना शेअर कोताय लेट अस रिमेंबर फातिमा आनी डॅन्झल इन आवर प्रेयर्स यू नो बिकॉज आमके व्हेरी इजी यू नो टू कम्फर्ट समबडी आमच्यान व्हेरी इजिली लोकांक कम्फर्ट करून विथ द वर्ड ऑफ गॉड बट जो पर्सन ते he's going through that turmoil, no, understands what is the pain that person is going through. I can understand her, you know. Then mak koi message kailoli and haंव तेका every day share कोता एक word सांगोता तेका हांव comfort करून सोदीता पूण हांव जाणा because I also think ते जाग्यार रावून येयला आनी हांवूय बी तेच जाग्यार आहा. Of course our things are different पूण you know we are going through the same storm and I know what she is going through. हांव जाणा ते कित भोगीत ते रॉड ऑन ते बड्या पूण रोटा आसोता सेम थिंग I was doing part हांवूय तशें करून मुगेली तेका हांव स्ट्रेंथन कोतालें की सगळें जाता पूण तूं म्हळें फकत जेजू क्रिस्ताचेर तुगे नदर दवर कितलें तूं हालोवन दोलोवन तुगे भावार्थ हालोवन दिनाक म्हूण हांव तेका सांगोता आनी आम सगळीं तेका लागून मागया लायक वी आर ऑल देयर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड सो लेट अस try to uplift each and every one. जेन्ना आमी हें झूज भोगोताय सगळीं आमी सोल्दात देवाले उतरां सो आमी एकमेकाक सदां पावूं जाय आनी तेगेलो कम्फर्ट जावपा जाय तेका उतर दीत रावय आनी तेका स्ट्रॉंग करीत रावय and she will be victorious. मुगे भावार्थ फकत and we will see her coming and testifying on this pulpit about the greatness of God. Amen. All glory We to always God. pray for Denzel Glory and to God. Fatima. Yes, Always thank morning you, we Jesus. join thanks and all, no? Thanks and we Yeah, join yeah. done. मागता Very येतेच पासून. important. Hoy, आणि hoy. आम मानतात की ते बेगीन येऊन टेस्टिमनी दितो म्हणून. Praise God. Amen. That's what. We have to just wait for the testimony. Praise God. Okay, let me pray about Father God. I thank you, Lord. Ani konali testimony? Sorry. Any other testimony? Sister Eliza, huh? No, it's not it. Asa, Eliza. Huh?
Yeah. If she has testimony, तेच्यान दिवपा जाता न्हू? Yes, Sister Elisa is there. Sister Elisa, do you have your testimony? Sister Elisa, are you there? I think she's not there, Nettie. Maybe she's busy. ना ते but त्या उलोवपा जायना आसतलें. Okay, so let's continue. Okay. I'll just say the prayers. Father God, I thank you for this opportunity you have given me, Lord. For this past 2 months, Lord, I thank you. And I believe, Lord, that you're using me for your kingdom, Lord, and teaching me, Lord, so many things to this fruit of the Spirit, so that it will build us up, Lord. Not only me, Lord, everyone who's listening to the word, Lord, Holy Spirit, as you are teaching us how to be in the fruit of the Spirit and to practice it in our lives. Thank you, Holy Spirit, for you are there talking to us, teaching us, guiding us, leading us, and instructing us and counseling us. We give you thanks, Holy Spirit, for teaching us everything and leading us in the right path. Thank you, Almighty Father God, for this pulpit, for Sister Maria, and for each and every one, Lord, who's doing the great works for your kingdom, especially Flavia, Lord, who comes on and off on Zoom and does everything for your kingdom. Bless her and her family members, Lord, her parents, her nieces, and all her family members, Lord Jesus. Bless Nettie, Fatima, Lord. I remember her also, and Denzel, Almighty Father. Lord, we are waiting to testify your goodness and your miraculous, amazing work upon Denzel's life. We believe, Lord, that he's good, in sound mind and soul, Lord. You're going to bring him back very soon, Lord. We believe this, Lord. And we thank you in advance for everything that you're doing in her life, Lord. I give you all the glory and honor and praise, Almighty Father God, in Jesus' mighty name. Amen. 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 So eyes out. Povitr Atmeachem foll. Flavia, it's called Visvashi, right? Faithfulness. Yes, Visvaxiponn. Yes. Visvaxiponnaचे Right, उलोवपासून. right, Sister Janina. Faithfulness. Visvaxiponn. म्हाका Praise God. Bhavatpon, faith, Bhavatpon. Bhavatpon, okay. भावार्थ. Okay, my God. And our faithfulness. Even I thought Visvaxiponn, okay. Yeah, Yes. because I Bhavat- also didn't know. Mak Peter म्हणून लागलो येमून. It one I name Visvaxiponn. Praise God. The thing Deuteronomy is Lokgonti, no? Loganti. But we'll have to put in the Bible, says Old Testament. No, you don't put it. I only just want to take one verse. Okay, That's okay. it. Okay, so Praise I'll just God. read it. Okay, Lokgonti Avesor Sat Word No. Pun Moises San Kohat Kulachak Nangu. Is it the same? No. In English. Can you put in English for this one? Yes, yes. Which then? Deuteronomy? Deuteronomy 7:9. Because I don't Lokgonit Mutai, I don't know what you call it. Deuteronomy, yeah, Dorum Dutta, so isti hasti Satmaka. Dusri Samor. Sorry, Dusri Samurta. I know it starts with D. Okay, sorry. Okay. Thank you, sister. Loganti is numbers, if I'm not wrong. Why Lokundi number. Yes, numbers, right. Now I got it. Okay. So let me read. Logonti no Avesor आणि 7वी word. सर्वेच पोरान तुमचेर आपले खालीच दवरला आणि तुमकां विचून काडल्या. हेर पोरजा पोरस तुम्ही सोंकेन चोड म्हूण न्हय, कित्याक सगळ्या पोरजा पोरस तुम्ही सोंकेन एकदम थोडी आसल्यात. पूण ताणें तुमचें Jonina, just mute it. पूण ताणें तुमचो मोग केलो. Sister Jonina, mute कर गो. Sister Yes, Fatima, sister. Sister Fatima, तुम्ही Loganti वाचित म्हणा की you want to read Deuteronomy. Deuteronomy 7:9. So दुसरी समोर, okay, correct.
I thought again you said लोक गोंती, so I was confused. वाचून जाय Now, Vachita, now you was talking, that's why I couldn't understand this. सर्वेस्पो तुमचो देव खरोच देव म्हूण वळखून घेयात. तो विस्वासी देव आनी आपलो खोरार तो सांबाळटा आनी ताचो मोग कोत्तोल्यान ताचो आज्ञा सांबाळतोल्यांक हजार पिडकांक तो आपलें बोलेपण दाखयता. Amen. Put it in English, Flavia. Yes, sister. NLT घाल दाखयता. Yeah, I think I've put NLT. Yes. Yeah. Understand, therefore, that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps his covenant for 1,000 generations and lavishes his unfailing love on those who love him and obey his commands. So देव सांगता हिंगा की सर्वेस्वर तुमचो देव खरोच देव म्हूण वळखून घेयात. सो आमी देवाक वळखून घेवपाक जाय कित्याक तो देव भावार्थाचो विश्वासी देव तो जो आपलो कव्हनंट ताच्या किती मोठा एक फॉर कव्हनंट वॉट वी Korar. खोरार तो आपल्यालो खोरार जनरेशन्सां सांबाळूंक दवरता आनी तेगेलो मोग अनफेलिंग लव तो आपल्यालो मोग बोलेपण दाखयता पिडके सगळे हजार पिडकां तो आपलें बोलेपण दाखयता. आनी कोणा दाखयता? दोज हू कीप्स हिज कमांडमेंट्स. पूण आपलो द्वेष कोत्तोल्यांक तांच्या जिवितांतून कास लायता. आपलो द्वेष दोत्तोल्यांचो नाश करूंक तो फाटी सरना. ताच्याच जिवितांत ताचेर कास धाडटा. सो गॉड इज तूं रॉंग केल्यारय बी देव तुका खास दिता पूण तो आमचो जायतो मोग कोता. तो विश्वासी देव. It is Visvashi only, this one. Faithful is Visvashi. देव आणि आपलो खोरार तो सांबाळटा आनी ताचो मोग कोत्तोल्यांचो तांची आज्ञा सांबाळतोल्यांच्यो हजार पिडकांक तो आपलें बोलेपण दाखयता. Amen. And he is a loving God, unfailing love देवागेलो जो तेंचो मोग कोताय तेका आनी तेगेले उपदेश पाळटाय तेंकां. देव जायतो देव तांचो मोग कोता. सो विस्वासीपण म्हणल्यार कितें? वॉट डज इट मीन? विस्वासीपण म्हणचें कितें? फकत परफेक्ट रावप न्हू, एक सारकें बरें करून रावप डज नॉट मीन म्हणचे आमी आमगे लायफान स्ट्रगल जावपा नाय अशें म्हणना देवान. विस्वासीपण म्हणल्यार कितें? और आमकां दिसता विस्वासीपण म्हणल्यार साम बरें करून परफेक्ट रावपाचें आनीक आमगेर हितूंक कितें आमकां दिसता आमी विस्वासी रावतलीं तेदोना आमगे लायफान झुजां मोळां येचनाय ओर आमी कितें पुअर डिसिजन्स घेवपा नाय. आनीक म्हळ्यार कितें विस्वासीपण म्हणल्यार खऱ्यांनी कितें? म्हणचे आमी देवाचेर आमगेलो विस्वास दवरपा जायो. वी वील सदां आमी तेजेर आमगे विस्वास दवरतलीं आनी तेगेले मानामेत पाळटलीं. तेगे उपदेश जे 10 मानामेत देवान आमकां दिल्याय ते आमी मानतलीं. कितें केदोना इवन आमगे लायफा आमगे जिवितांत कितले त्रास येवं कितली मोड येवं आनी झूज येवं पूण आमी देवागेले उपदेश विस्वासीपणान पाळटलीं. आनी देवा बरें आमी विस्वासी रावप म्हणल्यार कितें? देवागे विस्वासीपण आपल्यागे लोकां पोरजे कडेन आमची भाशे सारकी आमची भाशे न्हू. आमी कितें 2 दीस कोताय 2 दीस इसरताय देवाक. पूण आमगे देव तेसो न्हू. आमगे देव सदां काळ विस्वासी. आमी बरें करूं वायट करूं तो आमचे बारा सदां आसता. देवा फकत पातोक लायकना पूण पातकी देव सदां आपल्या हाक्यांक येता. जो पातकी आपल्यागे पातोक ओडकोन घेता आनी देवा बरी येता तेका देव सदां वेंगोयता तो रावता. इट इज ऑलवेज सेड इन द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटाय की जेन्ना एक पातकी देवा आपल्यालें जिवीत भेटोयता तेदोना स्वर्गार पाटी चलत म्हण की अरे फातिमा पातकी आहले फातिमान म्हाका भेटोय सगळे आपल्यागे जिवीत म्हाका भेटोयले
ओ देव कितुलो खुशाल जाता की फातिमान ते जिवीत सोड आपल्या आपणायला देखून चोय आमगे देव आम कितू मोग कोत्तो आनी आमी तेक कित जाय आमको सोन फकत विस्वासीपण आमगेलो भावाट तेजेर न्हू फकत आमकां जायते मेळटोलें म्हूण पूण तो आमचे बराबर सगळ्या वाठार आसत देखून वेदर आम त्रासांनी आमगे मोळ झुजान आम बोटीच गोडे बुडताय आसतली ते मोळां तो आमचे बरा आसता आनी जेन्ना आमगे बरेपण आम कित कोताय जेन्ना आम खुशालकायेन दीस जाताय तेदोन आम देवा उगडासू कोनाय वी फॉरगेट आम इसरोताय देवाक पूण जेन्ना आमचे दूख आनी त्रास येताय तेदोन आम सोगली माय गॉड देव हुंय नाहलो थिंगसोय आम सोदूं वयताय कित्याक आमकां देवा गरज देखून आमी हितूनी सेल्फिश जाताय आमगे लायफाक जेन्ना आमकां सगळें मेळटा तेदोन आमी इसरोताय तेका अर्घ दिवपा तेका वंदन करूं तेका वाखाणू आनी ते गावन नाचोन तेका डेवीड जस्ट नाचोन डेवीड नाचतालो देवा बोरे देवा अर्घ दितालो ही वॉज सो हॅपी इन हिज प्रेझन्स आनी तो आपल्यागे रोप हुंय पावला आनी आपल्या आंगा हुंय पावला तेच हुंय नाहलोलो ही वॉज जस्ट डान्सिंग एंड प्रेजिंग गॉड आनी तेगे बायल तेका चोयन कित कोताली हो आनी राजा हो देवा एश कोन हें कोता ते जेलस जाताली शी वॉज ते काळजा नाटकां जालोली तेका चोयन तेश कोन एंड दॅट्स वाय बायबल सेज तेका भुरगीं जावं नाय म्हण तेगे आख्या लायफाक बिकॉज शी वॉज हॅविंग दॅट दीस इन हर हार्ट तेगे काळजा ती नोसाय आहलो देखून डेवीड ते कोत्ते शी वॉज जेलस ऑर शी एनवीड इट मे बी in a different word I can say am kitna kitko tai amge konagele bore जात ते चोयले आमगे नेबर्सांगेर forget others आम नेबरांगे चोयल म्हणटू आमगे म्हणटू बरो सोफा आहा तेंगे म्हणटू तेज्या बरे आले आम एक पाटी नाटकाय पण कोताय हांव तेको चोयते तू आहा आनी एश कोन आमकां नोसाय जाता which we should not have in our hearts. It is not a good thing to have it. So teshkon tekte to deva ekoto choin is she was envying about it. Kedna, you know what, Flavia, awi mugle sangata, okay? Every time Chedna to me, we all talk with good words, even brothers Claudius and all. Tum Chedna, tum when you all speak in English, it's a different kind of a language, highly in profile. And amge balange English mashe sakal profile is the. And I used to think, Lord, तेंको चोय कितू बरें करून प्रीच करूं जाते आनी म्हाका एश कोन करूं कळोना हांव बाळ मगे टुटी फ्रुटी इंग्लीश घेता आनी हांव कोता हांव सदां एश कोन आय एम रियली टेलिंग यू सिस्टर हांव एश कोन चिंतालें आनी हांव देवा म्हणटालें जेजू हांव म्हाका सत म्हूण हांव सांग उणी आनी एवरी टायम आय टेल लिटल माय सेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड आनी हांव म्हणटा जेजू म्हाका हें फावो न्हू आयज देखून हांव पावलेना सांगतालें आय डोंट नो म्हाका देव हिंग उजार कोता पावलेन समटायम्स आय एम ऑल्सो बॅड आय एम नॉट परफेक्ट वी आर ऑल नॉट परफेक्ट आमकां राग येता I just want to tell you all my thing. Yesterday, something simple happened, bad happened at home. Mage mainge ti maid caretaker ahate mashe she was not properly doing mainge konale. So I was really angry on her because म्हाका मुगे राग तेचे काडू पट म्हूण हांवें तेका फोन करूं ना because I knew I would be bad. आनी हांवें कितें केलें हांवें तेका मेसेज घायली तूं हें कोर मागे तूं हाल एश कोन दवर हें कोर मागीर एश कोन कोर I wrote to her instead of being bad because हांव जेन्ना उतर आहा देवा गेले हांव तुमकिंगा उतर दिता देवा गेले आनी हांवें तो तें उतर पाळना जाल्यार म्हाका हे पल्पिटाचेर जागो ना I feel I don't have a place here in this pulpit. So हांव सदां देवाको मागोता जेजू म्हाका कंट्रोल करपा to help कर self-control. We spoke about it also. And हांव आतां हें ब्रदर गेल तें आनी हें म्हाका प्रिचींग करून देव दिता it's not just like that, देवान हें केलां because he wants तेका जाये आमी सोगली एक रस्त्यार येयलोली सारकी straight. He wants to make us all perfect. तेक जाये आमी ये उपदेश तेगेले पाळू द फ्रूट फॉलां ही ज्यो होली स्पिरिटा गेली आमकां पवित्र आत्म्या गेली आसाय ती देव आमकां शिकोयता कित्याक शिकोयता कित्याक ही आमगेल्या जिवितान एकदम इम्पॉर्टंट
They are very important, whether it is love, peace, patience, self-control, faithfulness, everything. आमगेल्या लायफान हे सगळे important. आमकां दिसता की म्हाका भावार्थूय important आणि पासियेंसूय important. ना. हे बेश्टी fruit of the Holy Spirit म्हणाय. Because everything, all this fruit of the Holy Spirit makes us one. एक मूठ कोताय आमकां strong and perfect for the kingdom of God. So आमी हे फळां जी पवित्र आत्मे हे आमगेल्या जिवितान आपणावपाक एकदम गरजेचें. कित्याक आमी जेन्ना देवाचेर विस्वासीपण दाखयताय तेदोन कितें सजमो जाय तुमी. जेन्ना आमी हे विस्वासीपण देवा बरें आमगेलो भावार्थ दाखयताय, आमी देवा सांगताय की आमी तेजे आमगेलो भरवोस दवरताय की तो आमचे केअर घेतो म्हूण, तो आमकां चोयतो म्हूण, तो आमकां खंय वता थिंगा आमी वयतो म्हूण, आनी तेका आमी तेजो मोग कोतो म्हूण इन रिटर्न. कित्याक तो आमचो कितू मोग कोता. आनी भावार्थान रावप म्हणजे आमगेलो भावार्थ जो आमी देवाचेर दाखयताय तो बेश्टो भावार्थू दाखोवपा न्हू आनी हें उतोरू परगोटू न्हू. आमी देवागेल्या राज्यांत फळां काडूंक जाय, फळां प्रिपेर. वी हॅव टू प्रोड्यूस फ्रुट्स. आमकां फळ जावपा जाय. आज सिस्टर मारिया कित कोता, ती सगल्यान तेन आतां आमकां ही सगळीं फळां तेन प्रिपेर केल्या. शी प्रोड्यूस दीस फळां फॉर गॉड्स किंगडम. Fatima, Nettie, Pauline, Perpetua, Ecolistica, Eliza, Avila, Johnina, all of us are the fruits of hers. She has produced these fruits. By what? तेगीर आमकां हे देवाचें उतर कितुले मोलादीक तें शिकयलां आनी तें उतर पाळून आमी बी देवागेल्या राज्यांत सोल्दाद जाले. सारकें वचन न्हू. एमेन. प्रेज गॉड. कित्याक जेन्ना आम देवागे उतर कितको सजमोताय, इट इज नॉट जस्ट विथ आवर ओन विजडम. नो, देव आम विजडम दिता. आम रोजार कोताय, आम हें कोताय. आनी देवान पाद्री कित्याक केल्याय? देवान पाद्री केल्याय ते उतर आमकां परगोटपाक आनी आमकां शिकोवन दिवपाक देवागेली की देव आसा, देवान हें सगळें आमकां केलां आनी आमी देवा लागोन कित करूं जाय तें आमकां कोण शिकयता? पाद्री केले देवान, पास्टर्स केले देवान, ब्रदर्स केले देवान, सिस्टर मारिया केल्यास, ब्रदर जॉन्सन. यू नो वॉट? देवान ही सगळीं हात्यारां केल्याय कित्याक लोकांक आपल्या बरे लागीं हाडपाक. आनी तेश कोन आमी शिकताय. ना जाल्यार आमी शिकता आसलोलीं जेन्ना आमकां बायबलाची ओळखू नासलोली. आमी गोंयचे वयताय, मीस आयकताय, थिंग देवागे बूक हे गॉस्पल वाचिलो, तें आयकिलें. आमगे शेरमांव चड देवागे उतराचे पयलीं आसोन आसलोलें, तरी आमी तें आयकतालीं, परतून घार येतालीं. म्हाका जाता आमगे इगोर्जे ग्रावंडार पावत म्हळ्यार तें उतर गेलें. इट इज लायक द सोवर एंड द सीड. तें आमगे काळजां धरोन आसलें. इट वॉज गॉन. आमकां देवागे उतरू नोण आसलोलीं. आमकां म्हाका जाता बरें मुश्कील एश कोन्न आमी देवागे उतर म्हणटा तें प्रोडिगल सना जाण आसलोलीं. And on Good Friday, what happened to Jesus? This was mostly preached in the church. Prodigal son also. Mugele ekai sangot tumka e mugele ani Abraham and that poor man who was in the bosom of Abraham and the rich man. You know, take story of the Bible. But when I started reading the Bible and now devagele utor icon lagole in 2000 in Kuwait, when I was in Kuwait, I started reading the Bible. And now, of course, magte understanding मेळ आसलोलें, पूण हांव मागीर word आयको लागोलें. एश कोन्न युट्यूबाचेर, on the, you know, there are channels, religious channels आमगेलीं जे pastors we preach कोताय. So हांव ते पांचां उठोन बसतालें आयकोंक the word of God. And then finally, I went to one of the evangelical church आनी हांव थिंगा the believers church. We are all believers, okay? It's a born again church. So and that was the time I knew the word.
मागीर how precious the word was. आमकां अशें करून आमी देवागेल्या मुणयारां कडेन शिकोन आमी आतां सगळीं जाणाय देवागे उतर कितू मोलादीक तें आनी कितू पावरफूल तें एक धारे तोरसा देशी तें उतर घेवन आमच्यान कितें करूंक जाता. तें उतर आमच्या काळजां आहल्या आमकां ती सवस्काय मेळटा देवाली, तो सुसेग मेळटा, तो संतोष मेळटा. सगळें तें देवालें उतर आमकां दिता. कित्याक आमी तें देवागेलें उतर आयकोन आमगेल्या काळजान रोमोन दवरताय. तें काळजां आमगेल्या गुंतून उरता आनी तें उतर मागीर आमी जेन्ना आमी सफर जाता ह्या संवसारान तें उतर आमी पोतून काडटाय आमगे जिबेचेर आमी तें उलोयताय आनी इट स्टार्ट्स वर्किंग इन आवर लायफ. आमगेल्या लायफान तें काम करूंक लागता. आनी अशें करून जेन्ना आमी देवागेलें उतर एक एविडन्स अशें लोकांक दिन आमी फळां प्रिपेर कोताय न्हू तेदोना आमी देवागेल्या राज्यांक काम कोताय म्हूण आमी देवाक सांगताय बिकॉज वी आर प्रोड्युसींग फ्रुट्स आनी जेन्ना आमी फळां प्रिपेर कोताय न्हू देवागे राज्यांक देव इतुलो हुशार जाता. ही लव्स अस मोर आनी तो आमी बेसांव घाता कित्याक देव चोयता आमी तेच कितू मोग कोताय ती आनी आमी तेगेली उतर कितकोन दुसऱ्या परगोडटाय ती आनी आमी आमगेलें जिवीत तेज भाशेन जियेवपा लागताय. So this is what people see in us. लोक आमगेल्या भितर हें चोयता ती आमकां Praise चोयनाय. God. आमी जेन्ना देवागेलें उतर जियेवपा लागताय आमगेल्या लायफान तें दुसरो चोयता. पयर म्हाका फातिमा सांगताले we Catholics, I'll take Catholics only into consideration now. आमी इतुली we are so hard-hearted, ते थिंगा तेगे घोवा लागोन हॉस्पिटलान झुजोता आनी आमगे कॅथलीक चोयता आनी तेका म्हणटा आवय तूं उतर सांगता न्हू गो थिंगा देवाले तूं स्क्रिप्चर सांगता न्हू गो खूंय गेल गो तुगे देव. Praise This is God. how we should say. We should never say this. तूं आमगेले देवा अशें करून अपमान कोता कित्याक तुका तें भावाट तुका तो बायबलाचे देवागे उतर कित म्हणटा खबर ना. तें देवागे उतर जेन्ना तूं सारकी घेवन तुगे लायफा जिवितांत तें तूं आपणायत तूं हुंयसो हुंय पावता तें तुका खबरू ना. तूं घोडे एक साळोक आसतलें ते तोड्यांक बुडोन ते मेळे उदकांत पूण त्या उदकांत तूं देव तें साळोक केदो वयर काडटो तें तुका खबर ना. आनी कितको तुमच्या आमच्यान म्हणो जाता की हुंय गेल गो तुगे देव. You know what, sister? हेच क्वेश्चन म्हाकाय बी सायड पाट खाता की हांव सगळें सांगता मुगे भावाट हांव कोणें म्हाका विचारलें हांव सांगता मुगे देव म्हाका कोतलो मुगे देव म्हाका सगळें सालोसा हांव सगळें दितलो म्हूण. हांव हितुलें प्रायड आनी बोस्ट कोर म्हणटा आनी Praise God. वेन आय डोंट सी एनीथींग हांव देवाको विचारता हांव त्या मनशाक कित सांगतो काय म्हूण. एंड दिस इज वॉट फातिमा टोल्ड मी. तेणें म्हाका हेच उतर सांगिल्लें which cut me inside. It hurted me so badly. म्हाका कितुलोय फील जालें की कोण काय म्हूण ती आमगे कॅथलिक्स क्रिस्तांव अशें को उलयताय ती देवाचेर कित्याक तेंक भावार्थू ना आनी तेंक येदेकू ना तिंगेन तेशें को म्हणपाक हक्कू ना. आमी लोकां अपलिफ्ट करूंक जाय ती दुकां आसता दोना न्हू तेंक सकयल उडोवपाक. देवान हुंयचे वर्डां सांगलो ना की तुमी वसाय आनी ते येशको कोन रिब्यूक कोराय म्हूण. नो, वी शूड अपलिफ्ट देयर स्पिरीट. तेंकां आमी देवागे बुजवण दिवपा जाय देवा उतरान न्हू तेंक सकयल उडोवपाक. तें देंवचरागे काम. This is not our work, brothers and sisters. आमी देवाली भुरगीं. We have to do what is right. Even आमको जाय ना जाल्यार देवा कोणे कुरपा मागो जाय. आम सगळी परफेक्ट म्हूण आम कोण परफेक्ट न्हू. आम सगळी मिस्टेक कोता. हांवें सांगिल्लां काल म्हाका कितको राग येयलो तो. सगळें हांवें काल म्हाका राग येयलो म्हणटा हांवें मागीर म्हळें जेजूकूय राग येयलोलो. तेणें सगळें शेवटून मारलोलें टेम्पलांक सारकें वचन न्हू. जेन्ना तेणें चोयलें जे बाजार कोलोलें देवागे गोर. सो ही वॉज एंग्री. So anger is an emotion given to us by God. देवान आमकां दिलें ती इमोशन्स. So we have those emotions and we do it, but we have to ask forgiveness if we are wrong. I'm gunya boxon mago zaye in case I'm wrong ahay zale tinga.
But we cannot put somebody down. दुसऱ्यागेलो भावार्थाचेर तुमी केन्ना उलोयना काय? आमच्यान केन्ना उलोवपा जायना दुसऱ्यागे भावार्था वयर, कित्याक तुका खबर ना देव ते केसो टेस्ट कोत्तो. We are all into tests, brothers and sisters. आमगेल्या लायफान झुजी येनासतना केन्ना रावपाना. जे मनशागे लायफान झुज नाय तो मनीस क्रिस्तांव न्हू. तेज्या देवाक फॉलो करूंक जायना. कित्याक जेजून सांगिलां क्रिस्तांव जिवीत म्हणले एक पर्सिक्युशन. You have to go to persecution. But तेणे सांगिलां be of good cheer. I have overcome the world. ही तेणे जेजून सांगलो ना बाये तूं बेडीचेर रोजोय घाल न्हिदयतो तुका पण दोलोयतलो. ना 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 तेणे तुका सांगलोलें ना. तेणे सांगिलां तुगेलें जिवीत एक प्रॉब्लेमॅटीक आसतलें. पर्सिक्युशन्स येतोलीं लायफान. पूण तेणे सांगिलां बी ऑफ गुड चियर. आपूण सगळें केलां. तेणे आमकां सगळें कोन्न दवरलां. तेणे आमकां लागून त्या खुर्सार आपलें जिवीत भेटयलां. तेणे कितुले त्रास भोगिले आमकां लागून. कित्याक आमकां बरें जिवीत दिवपा जाय देखून न्हू एक भिकाऱ्या जिवीत. काल हांव एक पास्टराक सांगतालें. तो म्हाका सांगता तूं तुका सोड. हांवें म्हळें हांव बाब वोसों सोदितां म्हगे अजून कामाक कांय जालो ना आनी देव म्हाका केन्ना लोकांको भीक मागोन हिंग दवरपा ना. बिकॉज माय गॉड इज अ किंग. आनी तेगे चोड हिंग कित्याक भीक मागतलें? फॉर वॉट? Why will I beg you and borrow money? Because हांव म्हणटा तें उतर देवाचें. हांव बोरोवंकच ना. हांव लोकांक दितोलें. And this is good. This is really true. This is what I always say. My children and me, we are lenders to many nations. And I shall never borrow. So I will never borrow. I told that pastor yesterday. तो म्हगे चेड्या भाशे म्हाका, because he's of his same age. And he told me, you're right. And then म्हाका सांगिलें तुका देव केन्ना सोडपा ना. I told him हांव हिंगा भिकाऱ्या भाशेन केन्ना रावपा ना. तुजे देव तर म्हाका हिंग दवरता. तो म्हाका एक राणये भाशेन दवरतलो. आयज देखून एक वर्स जातोलें आनी एक म्हयन्यान म्हाका काम ना म्हळ्यार देवान म्हाका कितें फाल केलो ना. Nothing, because he's a faithful God. आमच्यान बेश्टें म्हणूंक जायना आवय देव विस्वासी ना. तो विस्वासी. तेजे भावार्थ दवरता तो विस्वासी. तूं माग त्या भावार्थान तें तुका मेळटलें. लेट जाता. देवागे हितू सदां हें मेळना. देवागे हितू तूं आज मागिल्लें ना तो कोणी म्हाका कितू शिकयता आसतलो. म्हाका एक बॅड हॅबीट आहा. हांव लेट न्हिदोता आनी लेट उठोता. So तेका जाय. You know what I believe? Praise be to God. Thank you, Holy Spirit. I believe जे दिसाक हांव सकाळ 6 उठ्ठोलें, that is my time. My dawn is come. I believe this. Because तो सगळ्या स्ट्रेट कोता. जेन्ना तो आमचे ही विगणी येता ती बेस्ती नाय. तो आमकां शिकयता. कोणे आम केसली मिस्टेक कोताय तो आम थिंग करेक्ट कोता. आम तो आत उज्यांतल्यान वता पूण तो आमी लासूयना. Isaiah 43, 1, 2, 3 ते म्हणटा वर्ड देवा गेले. He has redeemed us. तो म्हणटा हांव तुमच्या बारा उज्यांतल्यान गेल्या तो आहा. न्हिदुल्यान गेल्या तो आसा. You know हांव जेन्ना जायते त्रास भोगयता हांव देवाको इचाता. तुगे उतर हें म्हणटालें दोनया. तुवें म्हाका सांगिलां उज्यांतल्यान देखून हांव गेल्या तूं म्हज्या बारा आसतलें आनी हांव लासपा ना म्हूण. आयज देखून हांव देवागे उतरू घेवन देवाको इचाता. I do nothing else. Everything I take into consideration. Even Proverbs 3, 5 and 6, I say that word. I will trust in the Lord at all times and I will not lean on my own understanding. In all my ways I will acknowledge him and he shall direct my paths. Praise God. And talk kotolo. When you see this again and again, you know, brothers and sisters, my best scripture, what I say every time, toilet hoitona, derako hoitona, kujina hoitona, I say 1 Corinthians 2:9. And you know what I said in my house? This scripture will work in my life. It will become flesh in me. And I believe that. कित्याक हांव ते सदां म्हूण हांव सतमान दितां की देवा हांव जायत मोगत म्हूण. आनी देवान जें म्हाका दवरलां तें बरें व्हडलें आसता म्हूण. हें देशें न्हू.
सो आमच्यान सगळो हो भावाट घेवन देवा बरे विश्वासपणान रावो जाता. We just cannot come आणि blah blah केले गेली आम्ही विश्वासी आम सगळी देवागे भुरगी आवय आमच्यान मिलाग्र करूं जाताय. ना 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 ना. We have to be true. देवा गेले उतर सोत ती एक तलवार ती घेवन आमच्यान खंयी झुजों जाता. And never test somebody else's faith, please. आमगे सगळ्यांगेली झुजां वेगवेगळी. कोण दुयेसां आसताय, कोण पयशे आसनाय कोणाले, कोणागे सगळो संवसारूच क्रश जालो आसता. But God is there. Only when आमी देव आमच्या बारा तितू आसोता. केदोन आसोता जेन्ना आमी देवाक सोतमानताय की तो आमचे बाराबो आस म्हूण आनी तेजेर आमगेलो भावार्थ आसो तेदोना. Luke 6:10 घाली फ्लाविया. बारकीत बरोयत ते माचिना दुसरे माचिता. Yes, sister. 1 Corinthians 2:9. No, 1 Corinthians 2:9 ते येनु. But I wanted to say, पूण देवान आपणाचो मोग कोत्तोल तेल्यांक तयार केला ते दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना, अशें जिस्तूच पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे. कित्याक this is what I'm saying, no? But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of men the things that God has prepared for those who love him. So imagine, Magzayan Luke 16:10, Flavia. Okay, तुम्ही mention केलं मग कांडोलने. Yeah, I understand. But Luke good, at least I could read it. 16:10. 10. जी एकदम उण्या मोलाचे वस्तूंनी खात्रेची ती उंच मोलाची वस्तूंनी खात्रेची आणि जी एकदम उण्या मोलाची वस्तूंनी खोटी ती उंच मोलाची वस्तूंनी खोटी. Acha, in English it says, Jesus says, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. So देवान आमकां सगल्यांक टॅलंट्स दिले. सारकें आसा न्हू? कोण शिंवताय, कोणाक शिंवपा टॅलंट दिला, कोणाक बरें कोण सारकें प्रीच करपा टॅलंट दिला, ओदां दिला टॅलंट केसोलें सिंगिंगाचें. Others kai bor lisaw shiktai bor konsan they come up in the school, they stand first. You know what? Makai guda selo. Ek exam ek mark deku mak todpolo anu 100 antulo rodo bustale. I used to stand first in the class. I was in my class, muge teacher missa mok kotali. Sogle maka sake upon getale 50 upon 50. Pokotte my think dupa upon at don't mark 49.5 gatali. Mark this was me when I was a young student till I reached my 10th, and then I myself wasted all my years. I couldn't go further. My bomoy also do lagoli thing Hindi lagon I but makshikoku medo na because mommy was not there with us. But you know what? I thank God. I was like that. Muge teachers makit mutani too. You're so brilliant. With good marks. This was what God's wisdom was in me. And I thank God for that. I always tell you all, I SSC kelmund and Devan Magbada thinks on, quaits on Inga Alomon government company. Ek certificate nastona. Can you believe? So Kedna Dewa Amge limit konakai. ABC Nona Lomonis Teku Prime Minister Zatata Edisan. So don't limit God. Yeah, this is the truth. It is the truth. Deva kedna limit kuru जायना आमी. आमगे देव व्हडलो सोडवणारे आख्या संवसारा आनी स्वर्गाचो. Hallelujah. Praise Jesus. तो तेको जाते कोणाच्यान जायना. आमी आमगेलो भावार्थ ते देवाचे दवरूं जायो. तेणें आमकां कितू टॅलंट्स दिले. ती टॅलंट्स तेणें आमकां वज्या पोंदा घान दवरूं दिल नाय. ना म्हूण जमीन होंडोन तितू पोंदा लिपोवपा दिलो नाय.
We all know that the story of this talents which the Malikan tenko dilli tenge duniyan tigzan tenge the kore ekle 5 dilli ekle 2 dilli and ekle 1 dilli ek dilo ten kit kele lipon dole zomni kitaku to bilalo tenge doni te ketri marit mun आपल्यागे न्हू ते तो आपल्यागे कोता तेच को देव आमक सांगता आपण जे तुमक गुण दिले तेच तुम्ही हे काढाय उपयोग काढाय कातार म्हणून दिला तुम्ही असा इगोचे ते गायन गाय ते गिव हिम प्रेज आर्गा दियाय तेका फॉर मी आई यूज्ड टू सर्व गॉड फ्रॉम द एज ऑफ 6 आणि देशे असतो इगोचे बाटे कोयरा मामागे एचे बसून फादरागे मांडी देखू बसून कांतर म्हणटाले Praise God. I still have the picture of me singing that song with our father. You know, आमकां ती प्रिविलेज देवान दिलोली आमगे मांगे माम पाकिस्तान आहलोलो सो तो आमकां शिकयतालो and I thank God. It is such a beautiful thing. आम देवा आर्ग दिवप तेज बरे वसोन खातार मुडाय. When you have that voice, do it. Praise him. कित्या दिल तेन तुका ताडो नावतोन मुडोको कांतरा बाथरूमाकू no. Praise him. Like praise him and dance like David. नाचोन गायन गाय लॉजना काय तो कित मुटलो इगोजे को don't worry. You're not pleasing that person. तुझ फाटल्यान कुशी हा तेक प्लीज करू तू इगोजे गेलो ना तू गेला देवा प्लीज करपाक so केन्ना लॉस नाका नाचोंक देवा बोरेक because our God loves to see you praising him with love and dancing in his presence. तू कोणे मुळे आगो तू कितको तामणे तेक सांग बायबल आच म्हण डेविड कितको नाचता तो देवा बरे कित्या आमगे लोक फकत रेबी खबर करू जाणा so we have to give them that knowledge what is written in the Bible. So आम्ही आमकां ते देवान गुण दिले ते गुण आपणावपा शिकया कोणा आर्किटेक्चरल वर्क कोणा इंजिनियर केले यू नो गॉड देवान आमकां वेगवेगळे गुण दिले आमगे देव कितू बरो तो आम कितू मोग कोता आनी आम कित कोताय आमकां गुण दिलो आहाय ते आम बालद्यांक दवरताय यूज कोनाय देवा बरेक सो तो आमक सांगता यूज कोराय ते गुण आपण तुक दिले ते आनी तेंक भितर माथ्या पूर्णाक म्हणटा देव ते हेज भाशेन ते सर्वंटा भाशेन जो मास्टर तेगे दुनियान ते टॅलंट दिले तेन कित केलें पूर्ण दवरलो So don't do that. And मागी कित जालें तेगे दोनी जेन्ना येयलो जेन्ना तेन तेका पयशे मागिल्ले तेन तेगे तोच मातेन तुकान दिले ही पनिश्ड हिम तेन तेका पनिश केलो तेका कांय ना जालें सो तेश को खबर ती जेन्ना तूं वावुरता तुका देवान दिल ते गुणान कितें करपाक तेदोन तुजे बेसांव घाता देव you know आमी तेश कोन करून आमी तेश कोन आमगेले जे देवान गुण दिलाय ते आमगेल्या लायफाक आमी आपणावपा जाय आनी तेजी फळां हाडूं जाय आनी जेन्ना आमी हे फळां ज्यो होली स्पिरीट पवित्र आत्म्यागेले घेवन आमगेले जिवितांक आपणायले न्हू भावा भयणीनो माय गॉड लायफ इज गोइंग टू बी अनबिलिवेबल I'm praying to God. I'm मागोता देवा कडे हे सगळे फळां जेजू म्हाका आपणावपा तूं हेल्प कर म्हूण तेगेली आमकां कृपा मागो जाय कित्याक आमच्यान कितें करूं जाय तें तर आमकां ती कृपा दीत आमगेलें जिवीत is going to be incredible. Oh my God, it will be unbelievable. आमी आमकां चोयतोरी आमी म्हणटले आवय हांव आनी खूंय हारलोलें थंय म्हाका देवान खूंय हाडलें दिस इज वॉट आय से ऑलवेज हांव ऑलवेज तेज बरें वचोन हांव हेंच म्हणटा जेजू हांव तें चिकडां हाडलें तुवें म्हाका थिंगा वयर काडून तुजेर दवरलें हें होडपाचें आज हांव तितून स्ट्रॉंग जालें एंड टुडे ऑल्सो आय एम टेलिंग यू ऑल हांव सदां चिंतिता हांव कांय न्हू म्हूण संवसाराक पूण तो तेणें म्हाका आपल्यागेलें म्हत्वाचें ती केश कोन्न तो म्हाका घेयना and he can do that to you also. No matter how much we fall, you know, we can rise again. Amen. Because he loves us.
आमच कितू मोग कोता जितले पाटी तू सकल पडटा तेच पाटी उठ भावार्थान कित्याक तो आमचो मोग कोता तो जाणा तो हे संवसारान तेण चोयला आख्खें जिवीत कितकोन तें although he was without sin and he knows how many temptations तेजे कितू पातके कितू ताळणी येयलो त्यो तो देवागे पूत जान आनी आमी वी आर ऑर्डिनरी पीपल so Jesus knows and understands but then आम पोलिंग की ना आम पोतून उठो जाय आनी तेजे भावार्थान रावो जाय कित्याक पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आहा जी फॉलां तेणे आमकां दिल्याय आमी आमगेली भावार्थीपण आमगे विस्वासीपण दाखोवपा जाता थ्रू वॉट थ्रू आर रिलेशनशिप्स देवा कडेन आमगेली देवा पोरेक आमगेली सोयरीगत a relationship with God, a intimacy with God through faithfulness. So, आमगे Bible ना, let's say, आमी दुसऱ्या बरे आमगे आता देवा बरे कोणू even in our life आमगेल्या जिवितान आमी faithful रावो जाय कोणा कडेन आमगे माय पायज बरेक आमगे भुरग्यां बरेक आमगे फ्रेंड्सां बरेक आमगे गोवा बरेक बायलांनी गोवा बरेक गोवांनी बायलां बरेक am I right so let's read Ephesians 5:22 बायलो बायलो आपल्या गोवाक कालत्यो जावच्यो आनी अशें आपूण सोम्याक कालत्यो आसात म्हूण तांणी दाखोवचें सो हिंग कितें सांगता husbands love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her English in the husbands म्हणटा हिंग सांगता गोवा सांगता so it is vice versa गोवा आनी बायल So ingam Dev kit sangota. Ingam ka Saint Paul kit sangota. Apostle Paul. To sangota tumi tumgele baila sangoto goa kode विश्वासी रावाय आणि एकमुखाक चो तुम्ही घोटाय जायात तांकां एकमुखाक बॉल दियाय देवागे उतरां रावपाक आणि एकामेकाचो मोग करात आणि कितको न्हू बाय पेशंटली कॅरिंग फॉर इच अदर आमी एकमुखाचो बर कोण कुयदाद घेवपाक एकमुखा बर कोण सजमोवपाक आनी खालती आसूं So Dev inga saying the Apostle Paul am sangota how we have to be faithful not only with God ingam goa kode be faithful rapa jaye amge friends am bore faithful rapa jaye am ek पण amge friends am bori ko mukar ulayta to eting mukar pawtori am te chabr kotai am I right this is what is going on in this world nowadays आता नी friend म्हणून देखून नाही असतली चड because nobody is a true friend now except God. Amen. Proverbs 27:10 sangota. Never abandon a friend, either yours or your father's. When disaster strikes, you won't have to ask your brother for assistance. It's better to go to a neighbor than to a brother who lives far away. So am देवागे उतर आम सांगोता केदना फ्रेंडांक तुमगे इश्टांक पयस कोणाकाय abandon कोणाकाय म्हूण कित्याक तोच तुगेलो आमीक जो आसा तो तुका एनकरेज कोतलो तो तुका ती घोटाय दितलो तो तुका कितें तूं सकयल पळ्यार तो तुका वयर काडटा तुका ती घोटाय दिता देवागे उतरान बुजवण दिता बरें उतरान आनी तो तुका सांगता ही ओळख दिता संवसाराची आनी स्वत कित तेजी ओळख दिता आमगे लायफान कितू आमगे संवसारान nowadays friends are like not like before पण पयलींचे आमीक म्हणले
सारखे विश्वासी असताले, मोरो रेडी जाताले, like the 12 apostles. जे आप जेजू लागोन पयली जेजू आसतना तें कांय करूं ना, पूण जे after God raised to heaven and they started preaching in Acts. आज आमी तेच शिकयल्लें तेणें अपोस्तलांचे जेन्ना तो पवित्र आत्मो येयलो, how did Peter react? He was preaching the word of God with boldness. आणि आमी देवाको मागो जाय तेच एका अपोसल पेद्रू जो देवान ती बोळाय दिलोली देवागे उतर परगोटू आमी देवाको मागो जाय दोनिया तीच बोळाय आमकां दी, that boldness आमकां दी, तुगे उतर आम लोकां सांगोंक आमकां ती जाणवाय दी, तुगे उतर परगोटू सगळे संवसाराक जे मनीस आमी वयताय आमी एक पाट भिताय आवय तो दुसरी धर्माचो तो कितें मुडीत आमकां तो इन्सल्ट करीत. We have to ask that boldness with God. Holy Spirit direct कोतलो कोणा बरें वोसोन कोणा कितें सांगो जाय तें केदो ना. आयज सकाळ फुडें म्हाका एक चेडवान बरयलें, सिस्टर मुगे लायफ सा मिजरेबल, I am so tired. म्हाका तेणें अशें करून बरयलें. And I asked her what happened. सो ते म्हाका सांगो लागलें आपूण हितू वर्सिंग आहा सिस्टर, पूण आपल्याक कांय दिसपना, आजून देखून लायफाक कितें बरें जालो ना. I myself saw her suffering, but still I told her. हांवें तेका सांगिल्लें, हांवें तेका विचारलें, do you spend time in the word of God? तूं देवागे उतरां टायम दिता, तूं देवा बरोबर टायम पास कोता, तूं देवा मुखार वचोन तूं उलोयता तुगेलें? I told her. तूं तेका उलोयता? Are you having that relationship with him? I told her, देवागे उतर आम हुई वचोन आयकताय, आम ओदोदां दिसोता हांव इगोजे गेले शर्मा आयकिलो, finish, end of the day. No, we have our personal prayers to God. तूं वच, तूं रोजारू करूं नाका, देर बोन को तेका उलोय, तुगे काळीज तेका उक्ती कर, तो आसा आमचे बरें. Hallelujah. आम दिसोता आम सांडोली, आमको कांय करूं जायना. She was like that. And I uplifted her spirit. I told her, I love you. God loves you so much. And I was just comforting her with the word of God. Because you know what? They are broken inside. You never know. Although that buriko asan bautai pun tu khobor asna te bito kitu broken aate. Te aake thuton poda asata. There are so many people ki tulo lok tras bogita, ki tule dukha asa. And you know what? One word of love can uplift their spirit. To mog tu thank ti zalya, thank ki tule suseg metalo. They will think that they are loved. I told her, I told her, tu kids I mak sang, but I said financially I'm so sorry. When I helped her. I went out of my way. But now I told her, sister, you know how I am. But otherwise, जेवण जाय, हांव कोण देखून घेवन वयता तेका जेवण हिंगसोन. आनी हांवें तेका आज विचारलें, तुका तर हितूनय एकसूरपण भोगता, तूं मुजे बरें यो, हांव कोणाको धाडटा तुका हाडूंक, तूं मुजे बरें यो. And we can spend time together. These small words, these small things, they only know this is nothing. कोणाको एक ब्रेड दिलो, कोणाको रांदून दिलें, it's not a big thing, nothing. But you know what? तूं दुसऱ्याक ऍटलिस्ट दाखयता की तूं तेज मोग कोत म्हूण. तेगे लायफा तेगे काळजां दिसोता, ओके देवान म्हाका एकपूण दिला जे मुज मोग कोता, हांव तेजे बाड दोन ते म्हाका आपल्यागे दूख सांगता. We have to be like that for others, those who are struggling. And it's and struggle that it's really true. I'm telling you, today I was asking God with that heavy heart, in Jesus. To help her. I have seen her struggling in her life. God knows what is the reason for that. But I was asking God, forgive us. Amkit bogosh dunya, kite wrong kelte ka. But te chodwa tu aadhar di. At least that potun also help kormu. So we have to uplift each other. Christianity is not only going for mass and coming. No.
आमकां जेजून शिकयला एकामेकाचो मोग करत हो सगळ्यां व्हडलो मनामेन देवा गेलो. Hallelujah. Praise God. We have to obey it. And then he said, take care of our parents. Not only parents, huh? Even your in-laws, they are also your parents. नाल्यार आमगे माय बायको बरी कोतोली गोवा माय तांकां सदवली कुशीक. No, it's not like that. God never said that. And I'm telling you, it will be a great blessing for you. Hallelujah. Yes. It's a great blessing to be good with your in-laws. And I thank God for giving me that thing. My mother-in-law, she loved me till she died. Before she died also, she called me. I thank God. Because आमगेलो मोग जो आम तांकां दिताय न्हू तितलो पुरो जाता आनी कांय न्हू. And it remains, always remains with them. So we have to love our parents, our in-laws, all the aged people. They deserve love. तांकां बाळ्यांक कांय नाका. तांकां बाळ्या येदोसो मोग जायो जो आमकां नाच आमगे जाणटेल्यांक दिवपाक. They are in the orphanages when they have the children. What a pity. And God's commandment says, love your parents and you will have long life, blessings. And amuim kotai? Nothing. Practice it in your lives and you will see how blessings overflow. Never abandon your loved ones. Everywhere आमी आमगेले विस्वाशीपण दाखोवपा जाय, स्पेशली आमगे माय पाय. आमते नगीशी आसून वयर काडली. आमगे मायन आम नो म्हूण पोटां दवरलें. Today, whatever I am, it is by the grace of God and my mother. God gave me to my mother to take care. आनी म्हजी मायन म्हाका सांबाळलें. आज तेन म्हाका कितें शिकयलो तें आनी म्हाका वयर काडलो देखून आयज हांव हिंगा आहा. It's all because God's grace was upon her life. देवा विरेत आमच्यान कांयच करूं जायना. आनी तेच मायको हांव शिकिला बायबल वाचपाक. मुगे माय दीस रात बायबल घेवन बसताली. And this is what I learned from my mother. And I thank God for that, my prayerful mother. Today I can experience that love of God because of my mother. And I know, आज देखून आमी जे आमगे लायफाक कोताय आमकां कितें दिसता मुगे काम कोन्न मुगे पागारान हांव मुगे मांय चोयता. ना 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 ना. मुगे पागारान हांवें कांय केलो ना. ते पागार म्हाका देवान दिला. तेका लागून हांव ते चोयता. आयज देखून चोयता. आनी म्हाका भावार्थ आसा तोच देव म्हाका हेल्प कोता म्हूण सदां ते चोवपाक. Hallelujah. Thank you, Jesus. And this is our God. When we are faithful, you know, आमी देवाक केन्ना सोडूं जायना आनी तेजे विस्वासी रावपा जाय. आमी एक पाट देवा चॅलेंज करूं सोदताय. नो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आमच्यान देवा चॅलेंज केन्ना करूं जायना. तो देव तेज्यान जायना आसलो कांयच ना. तेज्यान एक एशकोन बोट मोग तेशको करूं कळना. वन फ्लिक ऑफ युअर फिंगर टिक्क जात चोय तुम केल म्हणटोरी आनी तो तेज्यान आख्खो संवसार पोत्तूं जाता. पूण तो रावता चोवपा तुगे भावाक कितू गोट आहा तो. तो रावता चोवपा तूं ते वेळे ते लारमात तेजे भाशी जाल्यार. वो तुगे मोती दोन चिंतन चलता जाल्यार अरे देव कोचिना बाबा हांव वयता इचना. नो, डबल मायंडेड केन्ना जावपा जायना आमी. दॅट इज नॉट भावार्थ. You know, 1 Thessalonians 5:24. Every moment, you know, we should be faithful. आमगे जडमोड येऊ कितें येऊ आमी देवाचे तो भावार्थ आमगेलो हार्डशिप्सान देखून सांग गोठ रावो जाय. आनी देवा बरी आमी लॉयल मिन्स लॉयल रावो जाय. I don't know, sister loyal म्हणो कितें? Sister Joanina, what is loyal? Kaltikayin रावो जाय. Exactly. So आमी आमगे लायफा एशको रावपा जाय. 1 Thessalonians 5:24, sister. तुमकां आपयल्यान तो आपूण विस्वासी देखून तो तें कोत्तोलोच. सी कित म्हणटा देवागे उतोरू.
तुमकां आपयल्यार तो आपूण विस्वासी देखून तो तें कोत्तोलोच कित्याक तो तूं विस्वासी म्हूण करपाना तो आपूण विस्वासी म्हूण तो तुका सगळें कोत्तोलो थंय आमगे देव कितू बोडटो 1 Thessalonians. 2:24 sister there. Okay, thank you, sister. 2:24, sister. 5:24 sorry 5, sister yeah. Jonina sorry 5:24 Okay. so just imagine तो विस्वासी देखून तुका कोत्तोलो तुगे विस्वासी देखून न्हू कित्याक आमगे देव जाणा आम केसो ती आमी हिंगे नावय हालेलुया प्रेज यू जीसस वंदन तुका थँक यू जीसस लव यू जीसस आम सोगलें म्हणटाय जीसस मातशें उगोत एतींग जालें आनी पळय म्हणटा तूं जालें जीसस काबार तेश कित्या जालोलें म्हाका एशको कित्या करूं जायलो देवान वी टॉक लायक दीस माय गॉड इवन आय टॉक समटायम्स आय एम सॉरी हांव सिस्टर मारिया बेजार कोता मुझे अदृश्ट येता दोना and I thank God for her. She gives me that word back. मुगे भुरगीं तशीं कोताय. They give me that word back to me. What हांव तेंक सांगता तें. So this is how आमी एकमुखा वयर काडूं जाय. Praise God, Jesus. आमी तो अनवेवरिंग फेथ दवरूं जायो आनी देवाचे विस्वासी रावूं जाय. देवाचे भाववाद दवरूं जाय. तेच मोग करूं जायो. सगळे अदृश्टां जावं केसने तादोळ मोळ आसतना देखून आमी जेजूच देवाचो मोग करूं जायो आनी कितको मोग करूं जायो बाय ओबेईंग हिज कमांडमेंट्स तेगेले उपदेश पाळून आनी इवन आम रॉंग प्लेसीचे वचों सोदताय आसतली पूण तेगेले उपदेश आमी पाळून रावं जाय केन्ना आमी आमकां जाय तें करूं सोदताय वी चूज आवर ओन वेज यू नो in spite of choosing the way God chooses. We are very clever, very smart. No. You know, He will lead us. Jedna ami tegele updesh paltai. Ani am tejer unwavering faith dotai, bawat dotai. Jo alna dolna tesolo. To amka vad dakoita. To amka reveal kota tege plans kite. Sometimes it takes time. But it's not a denial. So deny kona ki tu choichna mon. He's there with us. And he promises that he's faithful. And he will see it to the end. Amge faithfulness, even when amge own people, we have to show them. Amge family, odozan kituli klasa asta. Thank baran jawan asna. They also struggle, right? Our people also struggle. Even if they are bad to you, try to bless them. Che itu think problem think tum tek bless korai. It's not that you cannot help them. No matter ti tuk barko nai, they are not faithful. They are very bad to you. They are not polite, ungracious, ti sarki, unkind. Thank you so that ti only. But tum te sogle chitun aplage tokli pikar kelo poros. You know, still you must help them. Thank help korai. आणि तेंगेले भावार्थाचेरी बी तुम्ही नॉदर मान तेंकाय गोट कोराय ते भावार्थाचे जेजूचे देवाचे दवरपाक आणि बरो स्ट्रॉंग फेथ म्हणो कितें स्ट्रॉंग गोट भावार्थ देवाचे म्हणलो कितें आणि देवा आमकां कितें जाय देवाक वॉट गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम अस फॉर अस तो कितें चोयता आमगे भितर आमकां तर होरो भावार्थ चोवपा जायो आम कोणा चोवपा जाय वी ऑल नो अबाउट Abraham. Actually, you know what, if I want to speak about faithfulness, I think I will take another session next week, because if we go to speak on faith, it is a lot to speak about faith, especially about Abraham. It's already 6 o'clock and you know, it's already time up. So I think Sister Maria, is it okay we take the second part in next week? Of course, sister. Yes. Oi, korung zata. Praise Yeah. God. Thank you. Because, you know, Yes. I want to speak about Abraham. Oi. Zata, sister. Yes. Praise Okay. God. Thank So you, what I'll Jesus. do is, we will Praise stop God. here Okay. and we will continue the next part next week. Oi. Praise God. Yes.
because I want to speak about Abraham. It is a lot to speak about Abraham. It is all about Abraham, because when we speak about faith, it is all about Abraham. सगळे अब्राहमाचो भावाच म्हणलो जेन्ना आमी अब्राहमाक वयताय from the Genesis, Utpoti son, till Romans they are speaking about Abraham, till even Ephesians. So even James speaks about Abraham. So Falia, so next Wednesday we'll still continue on faithfulness. Yes. And let's try to be faithful always towards our loved ones and of course to our Almighty God, who is the sovereign God. Amen. And we are all the blessed children of His. Amen. Praise God. Praise So God. next week, Navya, Yes, Praise sister. God. Yes. Praise God. Harkan Jesu. कोणा कितें सिस्टरीचे शेअरिंगाचेर कितें ऍड करपा जाय? ओके बरें, क्लोजिंग करता. थँक्स गिविंग प्रेयर करता. Praise God. Harkan Jesu. Jesus. दयाळा बापा, दिनवास तुका ह्या वेळा पासत, ह्या खोल शिकवणे पासत, ह्या आमच्या भयणींतल्यान दिनवास बापा तुझ्या विश्वासीपणा पासत आणि तुझे विश्वासीपण तुवें फकत तुझ्या पुताक धाडून ताका बलिदान करून आमच्या पासत दाखोवंक ना, पूण दीस आनी दीस आमकां तुझें विश्वासीपण अनुभवूंक मेवता आमच्या जिवितांत. आनी खरेंच तुझ्या मोगाक, तुझ्या विश्वासीपणाक शीम मेरना. दिनवास तुका बापा. आयज पवित्र आत्म्यान आमकां ही बरी गरजेची शिकवण दिली. पवित्र आत्म्याचें फळ विश्वासीपण हाचेर. हे फळ आमी उत्पन्न करूंक येता फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आमी जाय जे भाशेन आमचो देव जावन आसा एक विश्वासी देव, आमी जावंक जाय विश्वासी ल्हान ल्हान तशाच व्हडल्या वस्तूंनी. आमचें विश्वासीपण आमी दाखोवंक येता देवाच्या उतराक पाळो दिवन, देवाच्या तुज्या उतराचेर वाट धरून, तुज्या उतराचेर थीर रावन, आमच्या सुखांत तशेंच आमच्या दुखांत, आमच्या वादळ मोळांत भोव करून आमकां विश्वासीत रावंक आदार दी पवित्र आत्म्या. आनी ही शिकवण आमच्या काळजांत रिगून आसून दी, कित्याक जेन्ना आमच्या जिवितांत तुफानां वादळ आमकां एक संदी मेळटा आमचें विश्वासीपण आमच्या विश्वासी देवाक दाखोवंक. पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार दितलो म्हूण आमकां खात्री आसा. आमकांय एक पाऊल मारूंक ह्या विश्वासीपणांत खरी दाखोवन आमी खरे शीस तुजे म्हूण दाखोवन दिवंक तूं आमकां कृपा दी देवा. आनी ही शिकवण आयची जायत्या जाणांक फावो कर. जायतीं जाणां काळोखांत आसात, तांकांय तूं ही शिकवण फावो कर देवा. हे मागणें हांव करतां जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन.